नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतले 40 गांव काडून उडोवचे अशी मागणी केंद्र सरकाराक केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. हरमल दर्यांत बुडून दोग भावांक आयले मरण. पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल. एकल्याची कूड सापडली जाल्यार दुसऱ्या भावाच्या कुडीचो सोद घेवप चालू. रेल्वेक आपटून बाणसायच्या तरणाट्याक आगताक आयले मरण. कुडचडे पुलिसांनी केलो पंचनामो. फुडलो तपास चालू. सरकारी कार्यालयांनी काम करप्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवप बंद केले. सरकारान सोदून काडली नवी स्कीम. विजयाची सरकाराचेर टिका. मडगांव एसजीपीडीए मार्केटांतलो 4 दिसांचो चिकन वेस्ट कामगारांक काडपाक लायतलो. मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गिरीश साकवाळकराचे आश्वासन. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केली फोंड्याच्या खेळा संकुलाची पळोवणी. 26 तारखेमेरेन खेळा संकुलाचे काम जातले पुराय. मंत्र्याची माहिती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत घरां बांदपाक शेत कसपाक मेकळीक आसा. 99 गांवांतली 40 भायर काडची अशें पत्र पयलींच केंद्राक बरयलां. आनीक 10 गांवांचो आस्पाव जावं येता. देखून 69 गांव संवेदनशील वाठारांत येवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. From 2019, 99 विलेजीस इको सेन्सिटीव झोनान येवच्यो हे पयलींचो तेंचो प्रपोजल आसा. आनी ताका 3 क्रायटेरिया आसतात. एक म्हणजे कॉन्टिग्युटी वेस्टर्न घाटाच्या समोरान येयली. दुसरी हायट आणि तिसरी स्पिसीस. हाव मेनी टायप्स ऑफ स्पिसीस थंयसर आसा हें सगळें धरून तें सगळें कन्सिडर करून हांव तेन्ना हांव मदीं फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो. ताच्या पयलीं सगळें तेन्ना सगळें घेवन बशिल्ल्या उपरांत भितरले एक 40 विलेजीस ड्रॉप करपाक मेळटा. ओके, म्हणजे ड्रॉप करच्यो पूण हांवें तेन्ना भुपेंद्र यादव हाका तो प्रपोजल धाडिल्लो. हो कशें गाडगीळ रिपोर्ट आनी ह्या सगळ्या रिपोर्टान सेन्सिटिविटी क्लियर जाल्ली. आनी तेच्या उपरांत 59 विलेजीस उरच्यो आनी एडिशनल तेजे त्यो क्रायटेरिया आसतना आनी 10 विलेजीस जाय जाल्यार घालच्यो. बट ह्यो 40 ड्रॉप करच्यो कारण त्यो क्रायटेरियांनी बसना अशा पद्दतीन. आनी द सेम लायनीचेर म्हणजे एटलिस्ट आमच्यो 40 विलेजीस ड्रॉप जातल्यो आनी 69 भितर उरतल्यो. आफ्टर ऑल इको सेन्सिटीव झोन हे जे आहा पळय न्ही, वेस्टर्न घाट प्रिजर्व करपा खातीर ह्यो सगळ्याची आमी एनवायरमेंटा खातीर हेची गरज आसता. बट तितून जरी विलेजीस आयल्यो हेजो अर्थ असो ना की बाबा तेतूंतल्यान खंयचेंच घर बांदूंक मेळचें ना असो विशय ना. थंयसरल्यो म्हणजे एक्टिविटीज लायक द फार्मींग आसतली, पर्सनल बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी ह्यो करपाक केन्नाच एवॉयड ना. तांचें लिस्ट आसा. दीज एक्टिविटीज आर अलावड म्हणून. थंय फक्त कमर्शियल एक्टिविटी काही प्रमाणात म्हणजे कमर्शियल मायनींग त्यांनी इवन जो म्हटला की कमर्शियल मायनींग बी ना पयलीं अशा तरेच्यो एक्टिविटी फक्त ज्यो आहा रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री ह्यो जावंक शकच्यो ना. म्हणून आतांय बी परत अशा दिसा आमी तांकां रिक्वेस्ट केला हें सगळें कन्सिडर करचें आनी अशा पद्दतीन प्रपोजल जो आसा तो करचो. हरमल दर्यांत 2 जाण भावांक बुडून मरण आयले. मरण पाविल्ले दोगूय भाव जम्मू काश्मीराचे आसा. न्हावपाक गेल्ले तेन्ना ही दुर्दैवी घडणूक घडली. पुलीस घडणूक थळाचेर पावले आनी फुडलो तपास तांच्यांनी चालू केलेलो आसा. गोंयांत हालीं तेंपार बुडून मरण येवपाच्या प्रकारांत बरीच वाड जाल्या. अशीच एक दुर्दैवी घडणूक हरमला घडली. हरमला दर्यांत न्हावपाक गेल्ले कडेन जम्मू काश्मीराच्या 2 भावांक बुडून मरण आयले. तांची नांवां अमनदीप आनी अभिषेक भाऊ अशीं आसात. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार दाखल जाल्या. सोद मोहिमे उपरांत अमनदीप हाची कूड पुलिसेच्या हातीक लागल्या जाल्यार अभिषेक हाच्या कुडीचो सोद उजो पालोवपी दळ घेता. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. कितल्यांक सुमार कॉल येयला तुमकां? आमचो पावणे 9 सुमार कॉल. म्हाका सांगा कितले जाण बुडले अशें इन्फॉर्मेशन 2 जाण बुडले. 2 जाण बुडले. आतां बॉडी एक कवर जाले. एक बॉडी मेवल्या आणि दुसरी बॉडी सर्चिंग सर्चिंग चालू आहे. म्हाका सांगा स्वीट लेकार की बिचार ते बिचार बिचार न्ही ओके
आणि हे जे हे आसा दोग जाण बुडले ते इंडियन की फॉरेनर अशें कितें ते इंडियन म्हणटात ते आतां इंडियन म्हणटात ओके तेंचें नांव बीन कितें खबर आसा तुमकां पण बुडला तेचे हय अमनदीप अमनदीप भाऊ म्हणून एक. हां आणि मिसिंग आतां अभिषेक भाऊ अभिषेक भाऊ ओके दोग जाण टोटल दोग जाण येस गोमंतक टीव्ही खातीर हरमलचान निवृत्ती शिरोडकार. मंगळारा राती रेल्वेक आपटून बाणसाय कुडचडेच्या संदीप भट ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. कामावयल्यान तो घरा येतालो तेन्ना रूळ क्रॉस करतना विरुद्ध दिकेन येवपी रेल्वे ताका दिश्टी पडोंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जालो. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. हांव आसा कुर्चड्या रेल्वे स्टेशनाचेर आनी राती हांगा एक संदीप भट नांवाचो 56 वर्साचो दादलो आसा तो ट्रेनीक आपटोवन खंय तरी मरण येयल्लें आसा. म्हायती प्रमाणे हो संदीप जो आसा तो वास्को गाडी चलयतालो कामाक आसलो. जेन्ना तो रातचो रुटिना प्रमाणे घरा येतालो जेन्ना खंय तरी ट्रेनींतल्यान देंवतना जे टायल्स आसा क्रॉसींग करपा खातीर तेन्ना तो क्रॉसींग करतना ट्रेन खंय तरी दिसलें न कारणान तो ट्रेनीक आपटलो आनी ताका मरण पावलें. ट्रेन जेन्ना मुखार गेली तेन्ना कितें तरी आपटला अशें जे ड्रायव्हर आसा तेणी इन्फॉर्मेशन रेल्वे स्टेशनाचेर दिल्ली कारणान लोक ते रेल्वे स्टेशनार पोलीस या अधिकारी आसा तेणी वचून चॅक केल्ले ताका कांय हालचाली न जाल्ले कारणान ताका तरी मृत घोशीत केलो आनी बॉडी जी आसा ती रातीच रेल्वे स्टेशनाचेर दवरली आनी आयज सकाळी 108 घालून ताका खंय तरी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सत्तरकर. सरकारान सरकारी कार्यालयांनी काम करप्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवप बंद केलें. सरकारी कार्यालयांनी भ्रष्टाचाराची नवी स्कीम सोदून काडल्या अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान भाजप सरकाराचेर केला. देखून बेगोबेग परिपत्रक फाटीं घेवन सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवपाक सुरवात करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. एक नोटिफिकेशन काडला 4 सप्टेंबराक की गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक सॅलरी सर्टिफिकेट जे पयलीं इश्यू जाताले ते आतां इश्यू करपाचें बंद करप. गव्हर्मेंट ऑफिसर कशे असतात ते सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर लोन घेतात घर घेवपाक वा आनी कितें कारणां खातीर. सो तांणी आतां अशें केलां की सॅलरी सर्टिफिकेट दिवप ना आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक रायट दिल्या की ड्यू डिलिजन्स करून on being satisfied that the employee is financially sound to repay the loan amount हे पळोवन मागीर तुज्यान दिवं येता. म्हळ्यार बेजिकली म्हाका दिसता सरकारान एक नवी करप्शनाची स्कीम डिपार्टमेंट हेडान इंट्रोड्यूस केल्ली आहा. आतां हाचो इतिहास कितें? इतिहास असो आसा की 2001-02 मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें क्रेडीट सोसायटीक गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांच्या हातान जर 30% पयशे उरता ऑफ देअर सॅलरी सगळें प्रोविडंट फंड हे ते कट करून लास्ट 33% 1/3 अमावंट जर उरता जाल्यार सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांकां लोन दिवप हें अलाव केल्लें. 20 वर्सां नंतर होच BJPचो सरकार पार्टी सेम आहा पूण पॉलिसीज सामक्यो बदलल्या. हो सर्क्युलर इमिजिएटली विड्रॉ करचो आनी जे पर्रीकारान 20 वर्सां पयलीं जी प्रॅक्टीस एडॉप्ट केल्ली तीच परती चालू दवरची. कित्याक गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक बरें जगपाक तांकां रायट आसा. तांकां आतां 7th पे कमिशन मेळटा खूब जाणांक. मडगांव SGPDA मार्केटांतलो चिकन वेस्ट फाटले 4 दीस जाले पालिकेच्या कामगारांनी व्हेलो ना. हो वेस्ट कुसून वास मारता. SGPDA मार्केटांतल्या चिकन दुकानाच्या मालकांनी मडगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्या कडेन ह्या संदर्भात कागाळ केल्या. मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गिरीश सांकवाळकर हो वेस्ट कामगारांक काडपाक लायतलो अशें ताणें आश्वासन दिलां. तांच्यांनी ताका असायन केला ते आवट एंड आवट येवन व्हरता वास्को आनी मडगांव म्युन्सिपालिटी खंयचे आमच्या मडगांव म्युन्सिपालिटींतले तोच कलेक्ट करता. आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा ते भोंवता आनी तांकां सांगता की तुमचे स्लॉटर वेस्ट तुमी खंय उडोवं नाका आमकां मनीस येवन कलेक्ट करतलो म्हणून तुमी त्या मनशाक दिया. जर तर खंय उडयता तुमी आनी आमकां मेळ्ळा जाल्यार आमी तांकां फायन घालतले. तांच्यांनी वेस्ट मॅनेजमेंटान अपॉयंट केलें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. कितें इश्यू आसा पयलीं आनी एकटो दुसरो आशिल्लो आनी हो जो कोण आसा तो नवो आसा. आता पयलींचो मनीस म्हणटा की आपल्या कडेन आसा हाजे कडेन ऑथॉरिटी आसा ताजें कितें आसा तांकां हांवें सांगिल्लें दोगूय जाण म्हजे कडेन आयिल्ले की तुमी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन वचा आनी सॉर्ट आवट करा. आनी त्या प्रमाणे हो दुसरो मनीस जो कोण आतां जो कलेक्ट करता सलीम म्हणून कोण तो येवन सगळें हांगासर कलेक्ट करता. तर कितें इश्यू आसा ते तांकां सांगलें हांव फायट आवट करता आनी क्लियर इट टू इट सर. कित्याक लागून आमच्या SPDA मार्केटान जे चिकन वेस्ट आहा पळय
तो इतली हें वास मारता 3 दीस जाले तो कलेक्ट केलो ना आनी आयज आमच्यान त्या मार्केटार रावपाक जायना इट इज इफेक्टींग फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज फॉर आवर कस्टमर्स आनी कस्टमर पासून भितर येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता ताका लागून आयज आमी सीओ मेळपाक येयलेले आनी सीओन आमकां एश्युरन्स दिला की आयज तो कशे भशेन काडटा 3 दीस जाले तांकां आयज कसो काडूंक पडना आनी किडी पडलो आख्या मार्केटान 4 दिन होगा कचरा गाड़ी नहीं आ रहा है। ऐसा तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन छोड़ के गाड़ी आता है, अभी 4 दिन कंटिन्यू बंद है। कल आया था कीड़ा हो गया बड़ा बड़ा कीड़ा, हम लोग उठा कर डाल के दे रहा फिर भी ले रहा नहीं गाड़ी वाला। हुबली से आता था, हुबली वाला वो भी बंद किया। पहले हमारा म्यूनसिपालिटी का था बहुत अच्छा था, पूरा पार्क साफ होता था मार्केट, अभी उतना भी नहीं हो रहा है। वो भी नहीं आ रहे अभी सब बदबू मार रहा है। बदबू बहुत आ रहा है, अभी बहुत बदबू आ रहा है। अभी हम लोग इधर ही रहता है, खाना पीना खाना इधर ही रहता है, बहुत तकलीफ हो रहा है हमारे को। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर फोंड्याच्या खेळा संकुलात 29 ऑक्टोबराच्यान खेळ सुरू जातले। त्या खातीर ह्या खेळा संकुलाचे काम 26 तारखेमेरेन तयार जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली। बुधवारा सकाळी खेळा संकुलाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयताले। फोंडा जो आर्चरी जो गेम जी आसा ती गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या पटांगणाचेर आमी खेळोवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा आनी त्या संदर्भात ताची पूर्व तयारी कशी जाता ते सगळे आमचे वेन्यू कमांडंट जे आसात असिस्टंट वेन्यू कमांडंट ऑल PWD इलेक्ट्रिसिटी टीम विथ द ओव्हरलेस टीम ACT टीम हे सगळे काही गोष्टी हांगा उपस्थित असतात। ज्यो काही बारीक बारीक सुद्धा जर काही गोष्टी कमी उरपाक जायना ह्या दृष्टिकोनातल्यान आजचे हे इन्स्पेक्शन आसा ऑन द स्पॉट येऊन काही जावपाना फाल्यां सगळे पावसाळ्याचो कारण दिस इज ओपन डोर गेम आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान सगळे आमचे जर्मन हँगर्स म्हणू नाकात किंवा VIP लॉन्जीस म्हणू नाकात एथलीट लॉन्ज म्हणू नाकात त्यांचे चेंजिंग रूम म्हणू नाकात ह्यो सगळे काही गोष्टी अरेंजमेंट हांगासर जाल्ले आसात। ह्या वेन्यू जो आसा हो वेन्यू बाय 26th लेट इन द इव्हिनिंग वो कंप्लीट फॉर द शो रेडी जातलो। ते दिसा आमचे वेन्यू कमांडंट एडिशनल कलेक्टर ते ट्रायल एंड रन हे घेतले तातून भितर सुद्धा जर कितें जर उरलें आसा जाल्यार आमचे कडेन 48 आवर्साचो ब्रिदींग स्पेस आसा त्या स्पेसा भितर ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो सगळ्यो काही गोष्टी करतले बट वी ऑल आर सेट टू होस्ट द 37 नॅशनल गेम्स इन अ व्हेरी ऑप्टिमिस्टिक वे आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान आमचे एंटायर टीम जे आसा यू हॅव बीन मायट बी सेईंग सर आमी सकाळच्यान आज आमचे हे इन्स्पेक्शन सुरू केल्ले आसात आता 8 जाल्ले आसात माय एव्हरी ऑफिसर्स इज कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अँड एव्हरी वन अँड दे आर डेडिकेटली एक्चुअली दिस इज अ टीम वर्क and the teamwork and coordination kasha asa though they are from the different department this is the only organization where all can come together and take these games to the very greater height or the next level. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राविषयी भिवपाची कसलीच गरज नाशिल्ल्याचो दावो पर्यावरणवादी क्लाउड आल्वारिसान केला। संवेदनशील क्षेत्रात आशिल्ल्या लोकांक तांची घरां दुरुस्त करूं येता वा नवीनूय बांदूं येतात अशें तांचें म्हणणें आसा। फकत सैमाचेर हावळ हाडपी रेड श्रेणींतले उद्देग मात तुमकां ह्या वाठारांत हाडपाक मेळचे नात पूण गोंयांतले कांय राजकीय नेते संवेदनशील क्षेत्राविशीं बेश्टेच लोकांक चाळोवन घालपाचें काम करता असो आरोपूय ताणें केला। इतलें जावनय गोंयचे राजकारणी दे शूड हॅव बीन हॅपी ते 2000 लोकांक 1500 लोकांक घेवन येवन ते बोवाळ करतात वॉट इज द रिजन? नो गोंयचे राजकारण दे आर ओनली गॉट वन इंटरेस्ट ते सगळे बिझनेसमॅन। हय आता हो जमीन प्रोटेक्ट जालो आणि लोकांच्या हातीन परत गेले जमीन
मागीर तांकां दूड करपाचो हे ऑपॉर्च्युनिटीज खंय ओके ओके तांकां मायनींग जाय कित्याक म्हण मायनींग असलें तर तांकां ट्रान्सपोर्ट मेळटले करेक्ट करेक्ट आनी तांकां व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज जाय कित्याक म्हण इंडस्ट्री जाल्यार मागीर तांकां हे आणखी कमिशन मेळटलें तांकां वेदांता जाय तांकां हे जाय तांकां JSW जाय तांकां हे सगळे कंपन्यो जाय कित्याक म्हण व्हडले व्हडले कंपनी आसतना तांकां सो ह्या पॉलिटिशियनाक वेस्टेड इंटरेस्ट आसा होय. म्हणून त्या लोकांक फट सांगतात इज इज ट्रू दिस इज कंप्लीट आतां सुभाष फळदेसान कितें म्हणलां हय ते कंप्लीट 100% 200% फटींग की हो रिपोर्ट कितें आसता लोकांक अजून खबर ना फक्त पॉलिटिशियन सांगता म्हणून ते रस्त्यार आयकतात रस्त्यार येदे व्हडले संख्येन आयल्यात एक म्हत्वाची गजाल लक्षात दवरात कस्तुरी रंगन अहवाल जो सरकारान स्विकारला केंद्र सरकारान स्विकारला तो सुद्दां गोंयच्यो जमनी राखून दवरपाक थंयचे जे पळय इको सेन्सिटिव्हनेस आसा ते सांबाळून दवरपाक प्रतिसाद दिता ते सांबाळून दवरपाचो आग्रह धरता आनी तातूंत भितर लोकांक जमनी विकपाक जमनी घरां वाडोवपाक सगळे अधिकार आहात अशे परिस्थितींत लोकांनी वयल्यान खुश जावपाक जाय आनी तांकां इंडस्ट्री करूंक जाता 1 किलोमिटर झोन तांकां इंडस्ट्रीज करूंक जातात ओके तांकां एक हे पळयात हे सामकी म्हत्वाची गजाल फूल 1 किलोमिटर झोनान हय तांकां प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज घातला मायनींग आनी सॉ मिल ते सांगल तुवें हय आनी मागीर रेग्युलेटेड एक्टिविटीज तांकां कितें करूंक जाता म्हूण सगळें दिलां सगळें व्हडलो लिस्ट दिला ओके ओके including ending with organic farming, agriculture, horticulture, rainwater harvesting, green technology. Tiger Reserve आयलो तर तो एंटायर बफर झोनाक तांकांच मेळ्ळो सामकें लोकांकच फायदो जातलो भायरचो लोक तांकां येवंक भितर येवंक दिना यू कॅनॉट बाय लँड इन द वायल्ड लायफ सँक्च्युरी लँड इज स्टक फॉर यू एक्झॅक्टली ओनली यू कॅन टेक एडवांटेज दुसऱ्या सारकें स्थानीक लोकांक राणे म्हणटात तांकां नेगेटीव म्हण आनी फळदेसाय म्हणटा तांकां नेगेटीव सो हे सामकें एक म्हत्वाची गजाल परत परत आमी सांगतात ती अशी की लोकांक सेन्सिटीव एरिया करप हे लोकांक फायदेशीर लोकांनी थंय रावपाक जाय लोकांनी ताचो फायदो घेवपाक जाय आनी सेन्सिटीव झोन करतकीर लोकांक ताचो चड फायदो मेळटलो म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार करात म्हणून उच्च न्यायालयान सांगला मजगती सरकार आणि रान जीव महामंडळाक गोंयांत वाघ वाठार नाका दुसरे वटेन म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार केलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या वाघ संरक्षीत वाठारा-विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता सरकार हे विशीं ठोस निर्णय घेवचे पयलीं उच्च न्यायालया कडेन मुजतवाड मागपाचें आसा पूण हे सगळे फाटभुंयेर मुख्य विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार म्हूण जाहीर केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्या जर तर हे गोंय सरकार जर तर ह्या नवरात्रीच्या 9 दिसां भितर जर तर करना जाल्यार काँग्रेस पक्ष जो आसा तो आंदोलन करतले म्हाका दिसता जर तर टायगर रिजर्व जायत जाल्यार दॅट वील हेल्प अस टू सेव अवर रिवर म्हादय सो फॉरेस्ट मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री जर तर खरेंच जर तर म्हादय वाचोवपाक सोदतात जाल्यार तांणी टायगर रिजर्व हो डिक्लेअर करचो हे इनिशिएट केल्ले आमच्या काँग्रेसीचे जेन्ना सरकार आशिल्ले तेन्ना मोदी हाजें क्रेडीट घेवपाक शकना आनी जर तर आमची म्हादय रिवर म्हादय जर तर वाचता आनी टायगर रिजर्व जाता कोणाक क्रेडीट जाय ते घेवनी आमचो काँग्रेस पक्षाचो इंट्रस्ट की आमकां आमचें गोंय राखपाक जाय थंयचे जे लोक आसा तांचे स्थानीक लोकांचे लँड रायट्स थंयचे हॅबिटेशन प्रोटेक्ट करपाचें आनी आमची रिवर म्हादय वाचोवपाचो हो आमचो मेन हेतू आसा सो तें समज जर तर जाता आनी कोणी क्रेडीट घेता घेवं आमकां ताचेर फरक पडना वाघ संरक्षीत वाठारा-विशीं गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयता अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगवान सांगलें वाघ संरक्षीत वाठारांत अभयारण्या प्रमाणूच तरतुदी आसात ताचेर सरकार काम करता पूण निमणे कडेन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर सगळे निबून आशिल्ल्याचे देविदास पांगम सांगता की हायकोर्टान एक एप्लिकेशन फायल करचें पडटलें एक्सटेंशन दी म्हणून आमकां कित्याक 24 तारखेक आमचो टायम सोंपता 24 तारखे पयलीं आमकां नोटिफिकेशन काडपाचें अशी ऑर्डर आसा ती ताका लागून एक एप्लिकेशन घालपाचें म्हणून अशें हांवें सरकाराक ओपिनियन दिल्लें आसा आनी तें एप्लिकेशन जर फायल करपाचें जाल्यार तें 1 आठवड्या भितर फायल करचें पडटलें सी सुप्रीम कोर्ट हॅज इशूड नोटिसीस टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट बेजिकली सुप्रीम कोर्ट कितें डिसायड करता ताजेरूच हें सगळें डिपेंड आसा सो आमकां सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीची वाट पळोवची पडटली केन्ना हियरींग कशें केन्ना जातलें तें त्या अल्टिमेटली इट वील डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसिडींग्स एक्सटेंशन मागपाक अशें एक म्हणजे सुप्रीम कोर्टान मॅटर पेंडींग आसा सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडल्या दुसरो मुद्दो असो आसा
की हे नोटिफिकेशन काडच्या पयलीं थोड्यो ज्यो गोश्टी करपाच्यो आसा जे ते फॉरेस्ट ड्वेलर्सांचे रायट सेटल करपाचे आसा ह्यो गोश्टी सुरू आसा आनी ताका लागून थोडो टायम लागतलो अश्यो गोश्टी आसा ताका लागून इमिजिएटली नोटिफाय करपाची कांय गरज ना आनी नोटिफाय करूना सुद्दां जाल्यार कांय व्हडलोसो फरक पडचो ना इमिजिएटली कित्याक जितले स्टेप्स घेवंक जाय कित्याक हे जे टायगर रिजर्व जे डिक्लेअर करपाचे आसा पळय जे आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा त्योच एरिया टायगर रिजर्व जावपाच्यो आसा जो जितली रिस्ट्रिक्शनां वायल्ड लायफ सँच्युरीन आसा पळय तीच रिस्ट्रिक्शनां टायगर रिजर्वान आसा आनी ती इम्प्लिमेंट करपाचें आमच्या सरकारान फूल काम केल्लें आसा नव्यो ऑर्डरी काडल्यो आसा थंय स्टेप्स कितें घेवपाचें आसा प्रोटेक्शन कितें घेवपाचें आसा वायल्ड लायफ सँच्युरी ते सगळे सरकार घेवपाचें चालू आसा फुडलो प्रश्न असो आसा एक हायकोर्टान म्हणलें कितें एनक्रोचमेंट बी कितें जाल्लें आसा काय ताजेर आमचें कंटिन्युअसली मॉनिटरींग सरकाराचें आसा आनी एनक्रोचमेंट कांयच जाल्लें ना तें म्हणजे आनी परत आतां हायकोर्टाच्या डायरेक्शना उपरांत सरकारान नव्यो ऑर्डरी काडल्या ती कशी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंट करपाचे वायल्ड लायफ जे सँच्युरीज आसा तांकां कशें प्रोटेक्ट करपाचें तांची केअर कशी घेवपाची ह्या बाबतींतले जे प्रोटोकॉल आसा तो सगळो सारको सरकारान परत आनी सुरळीत केल्लो आसा आनी त्या बाबतींत कसलेच हयगय जावची ना त्या ग्रावंडाचेर आमी हें एक्सटेन्शन मागतले सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाक स्थगिती दिवपाक पयलींच न्हयकार दिला आता राज्य सरकार फुडल्या कांय दिसां भितर उच्च न्यायालयात मुजतवाड मागतले ताचेर न्यायालय कितें निर्णय दिता हाचे कडेन सगळ्यांची नदर आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही गोंय पुनर्वसन महामंडळाचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हाणें तारीवाडो सडा वचून GRB कॉलनीची पळोवणी केली ही कॉलनी सामकी बाबत परिस्थितीत आशिल्ल्यान येता त्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर तिचे नूतनीकरण करपाचें उतर ह्या वेळार फळदेसायान दिलें आमदार संकल्प आमोणकर तशेंच गोंय पुनर्वसन महामंडळाचे तांत्रीक टीम ह्या वेळार हजर आशिल्ली तारीवाडो सडावेले GRB कॉलनीची बुधवारा गोय पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय आमदार संकल्प आमोणकर तसेच गोवा पुनर्वसन मंडळाच्या टीमीन पळोवणी केली या वेळार कॉलनीची सामकी वायट स्थिती आशिल्ल्याचे नदरेक आयले कॉलनीचे जाता तितल्या बेगीन नूतनीकरण करचे अशी मागणी ह्या वेळार हांगा रावपी लोकांनी केल्या GRB कॉलनीची सामकीच अवतिकाय जाल्या तशेंच उदका पुरवण आनी हेर सुविधा लेगीत हांगा सारक्यो ना जागा पुनर्वसन मंडळाची आशिल्ल्यान घरांचे नूतनीकरण करपाक परवानगी मेळना अशें संकल्प म्हणटा आयज जो इश्यू हांगा तारीवाड्याचो आनी GRB आसा तो खूब पयलींसून इश्यू आसा मेन इश्यू आसा म्हणटा ते तेंचे उदकाचो इश्यू आसा पळय तो मेजर इश्यू आसा दुसरे जे रूम्स तेंचे आसा पळय ते मेंटेनन्स ना कित्याक मेंटेनन्स तांकां स्वता करपाक मेळना कित्याक तांकां परमिशन आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे घेवचे पडटा तेजे लागून ती थोडीशी एक वायट परिस्थितीन आसा तेजे लागून आयज चेअरमॅन मुद्दाम येयला आपल्या स्वताच्या दोळ्यांनी त्यांनी पळयलेले आसा इन्स्पेक्ट केलेले आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा म्हाका फूल विश्वास आसा कित्याक आमचो डायनॅमीक जो चेअरमॅन आसा गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे आनी तेंचे मेंबर आसा हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटले तेजे लागून हांव परत एकदां सगळ्यांच्या वाटेन ताका धन्यवाद म्हणटा तशेंच लोकांचे हांवें एक प्रोपोजल आमच्या चेअरमॅनाकूय मांडलेलो आसा सांगिल्लें आसा जर ही आमी गव्हर्मेंट लेवलाचेर जर आमकां मेंटेनन्स करपाक जर त्रास जाता जाल्यार आमी तेंची ही घरां जी आसा तेंच्या नांवार करून तेंची एक सोसायटी करून तांकां दिवची सो वेर दे वील बी रिस्पॉन्सिबल ते सगळें करून घेवंक शकता सो आयज तेंक कितेंय करूंक शकता आयज तांकां अधिकार नासल्या कारणान ते करूंक शकना सो हांवूय एक प्रोपोजल मांडलेलो आसा एक मेमोरंडम एज अ आमदार ह्या मतदारसंघाचो एक मेमोरंडम हांव आमच्या आमदारा कडेन दितलो चेअरमॅना कडेन गोवा रिहेबिलिटेशन तशेंच आमचे तारीवाडे आनी GRBचे सगळे लोक मेळून एक मेमोरंडम दितलो जो तेंचो इश्यू आसा अशें आमी आतां प्रेजेंट करतले सगळे जाण रावलेले आसा लोक आमकां चेअरमॅना कडेन उलोवपाक तेंचे कडेन वचून आमी एक धाकटीशी मिटींग घेवन आमी फुडले 3 म्हयन्या भितर कॉलनीचे नूतनीकरण करून दिता अशें आश्वासन ह्या वेळार राजेश फळदेसाय हांणी दिला पण हांव ताका प्रॉमिस करता की जे पद्दतीन आयज आनी पयला हें परत आनी जावचें ना येता ते 2 किंवा 3 म्हयने किंवा म्हयन्या पर्यंत जे आमी टेंडरूय आतां काडलेलें आसा ते कदाचित 8 दिसां भितर काम सुरूय जातलें हे म्हाका दिसता येता ते 2 ते 3 म्हयने भितर तुमकां सारको चकचकीत करून दिवपाचो हांव जाता तितलो प्रयत्न करतलो जी घाण आसा ही कायमची दूर करतलो आनी थोडीशी तुटी आहा पण हांव ते मातशें रावन तुमकां सगळ्यांक सांगता पण हांवें आयज पयला तितून म्हाका दिसता रावपा सारकी तरी परिस्थिती ना इतले अशें आमचे GRBचे आसून आमचे ऑलमोस्ट 24,000 स्क्वेअर मिटर ही एरिया आमची कितलेशेच बिल्डिंग आहा फ्लॅट आहा पण खरोखरच एक गंभीर परिस्थिती जाल्ल्या कारण पयलीं कोण ताका वाली नासलेलो अशी परिस्थिती जाल्ल्या
पण आतां हांव हे जाता तितले बेगीन लक्षान घेवन हे सगळें सुरळीत करपाचो जाता तितलो प्रयत्न आनी हांव करतलो. शुभम तिळोजी सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक